बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाण सोंपले. त्याचेर केल्ल्या मॅजिस्ट्रियल रिपोर्टाचेर सरकारान आतां एक्शन घेवपाक स्टार्ट केला. सगळ्यान पयलीं काल एक्शन जाली ती पंचायतीचे कारपुरा नागवा पंचायतीचे सरपंच रोशन रेडकराक सरपंच पदावयल्यान देंवयला आनी तेची पंच म्हणून मेंबरशीप ती रद्द केल्या. ऑर्डरीन पंचायतीन अशें म्हटलां की फुडलीं 5 वर्सां तेका खंयच्याच पंचायतीन खंयचेच पोजिशन घेवपाक मेळचें ना. दुसरे पंचायत सेक्रेटरी रघुवीर बागकार तांकां तेंची जी गव्हर्मेंट सर्वीस आहा जी पंचायत सेक्रेटरी म्हणून पोस्ट आहा तितूंतल्यान तांकां डिसमीस केल्या, नोकरी वयल्यान काडून उडयल्या. आनी ह्या दोगांचेर एक्शन जाली कारण बर्ज जो क्लब चलतालो तेंचे परमिशन दितना हेंच्यांनी व्हेरिफिकेशन सारकें करनासलें. पण जेन्ना तिका हें कळून चुकलें की हांगासर चुकीच्यो गजाली आहा म्हणून तेन्ना ते एक्शन घेवपाक फाटीं पडले. आनी तेचे उपरांत डिसेंबरांत हे क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयलें. ह्या मॅजिस्ट्रियल रिपोर्टान आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाचेर बोट दवरलेलें आहा, तेचेर एक एक करून सरकार कारवाय करता.